तर खुद्द सोपटेच्या फुड्यान हांव उलयतालो अध्यक्षाकडे आणि इतर नेत्यांकडे की आता सरकार आमचें निश्चित जालें जवळ जवळ आमकां मांद्र्याक मात्र मंत्रीपद तुमी दिवंक जाय, आमच्या मांद्र्याच्या आमदाराक तुमी मंत्री करपाक जाय, म्हणजे सोपट्याक मंत्री करपाक जाय. ही चर्चा त्याच्या फुड्यान जाल्या. म्हणजे ताका जाणीव आसा की सरकार जाता आणि आपण भितर मंत्री जाता ही ताका जाणीव. ही जाणीव आसतना अशा प्रकारे सगळ्यांका उबांतार सोडून पक्षाकडे अशा प्रकारची गद्दारी करून सोडून गेल्लो आसा. त्याचो एकमुखी निषेध आम्ही सगळ्यांनी केला आणि आज आम्ही सगळ्यांनी एकमुखी निर्णय घेतला की आम्ही सगळे एकत्र रावतले, एक मूठ करतले सगळ्यांची आणि एक असो कॅन्डिडेट उभो करतले की जो कॅन्डिडेट भाजपाचो उमेदवार किंवा इतर कोणाचो उमेदवार जो ते रावा ताचो सपशेल आम्ही पराभव करतले. दयानंद सोपटे सांगता आपणाक 100 वयर जॉब मेळ्ळे आणि भाजपांतले आमदार रडटा आपणाक 5 जॉब मेळोंक ना म्हणून. तर हे 105 जावं 107 काय 103 कितले आसा तेची नांवां सकट लोकांक जाहीर करचे. लोकांकूय कळपाक बरें, तुज्या मतदारसंघाच्या लोकांकूय कळपाक बरें, गोंयच्या जनतेकूय कळपाक बरें. तुमी दिल्ली वचोन अमित शाह बरोबर कसलें बिझनस केलें हें गोंयकारांक सांगचें पडटलें. तुमकां रिजायन जावपाक दिल्ली कित्याक वयचें पडलें हें लोकांक सांगचें पडटलें. सांगतात की मुखेलमंत्र्यान मिटिंगेन वांटेकार जालो, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जालें, कोण सांगता आपूण 5 मिनटां उलयलो, कोण सांगता आपणेन चर्चा केली. ही फटिंगपणां तुमी जी चलयल्यात ती बंद करची. ज्या परिस्थितीन गोंयचो मुखेलमंत्री एम्सांतल्यान गोंयान पावला तेची आमी चित्रां गोंयकारांनी सगळ्यांनी पळयल्या आनी तो कशे रितीन हातरुणाचेर आसा, बेडाचेर आसा हें सगळ्यांनी पळयलां. अशें आसतना हें सरकार आपणाच्या स्वार्था खातीर कांय मंत्री आनी कांय अधिकारी आपणाच्या स्वार्था खातीर मनोहर पर्रीकाराचो उपयोग करतात. मनोहर पर्रीकाराचे फॅमिलीन जागे जावपाची गरज आसा, तेंच्यांनी हांकां जाप विचारपाची गरज आसा. आयज मेरेन जर आमी पळयलें जाल्यार मनोहर पर्रीकाराचो हेंच्यांनी गोंयचें सरकार चलोवपा खातीर आपणाचो फायदो करून घेवपा खातीर मनोहर पर्रीकाराचो तेंच्यांनी दुरुपयोग केल्लो आसा.